नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. सप्तकाचे दुसरे ट्रेडिंग सेशन फ्लॅट. मार्केटात सकाळच्या सेशनात काय प्रमाणात बाईंग आयली, मात बाजारात सेलिंग प्रेशर हेवी उरलो. निफ्टी इंडेक्स 19,682 चेर पॉझिटिव्ह उक्तो जालो आणि 19,637 मेरेन लो मारून मार्केटान 19,699 मेरेन हायचेर वचपाचो यत्न केलो. मात बाजारान बुल्साची पावर आजच्या सेशनातय उणी पडली आणि निफ्टीन 19,672 चेर फ्लॅट क्लोजिंग दिली. सेन्सेक्स 66,071 चेर उक्तो जालो आणि इंडेक्सान सुमार 65 पॉइंट डावन 65,958 चेर क्लोजिंग दिली. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात आयशर मोटर्स, हिरो मोटोकॉर्प, नेस्ले इंडिया, ONGC, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, ग्रासिम, ब्रिटानिया, बजाज फायनान्स, DV स्लॅब आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीचे शेअर चढले. आयच्या टॉप लुजर्सात सिप्ला, टेक महिंद्रा, इंडसलँड बँक, अदानी एंटरप्राइजेस, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा कन्झ्युमर आणि कोटक बँकेचे शेअर पडले. आयच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो आयशर मोटर्स. आयशर मोटर्स कंपनीच्या रॉयल एनफिल्ड टू व्हीलर सेगमेंटाक हिरो मोटोकॉर्प आणि बजाज ऑटोकडच्यान कॉम्पिटिशन तयार जाता म्हूण खबर आयिल्ली. तेन्ना सावन शेअर बरोच अंडर परफॉर्म करतालो. आज मात शेअर टॉप गेनर्साच्या लिस्टात टॉपार पावलो. कारण म्हळ्यार जेफ्रीज हे रेटिंग एजन्सीन फ्रेश कॉम्पिटिशन असले तरी रॉयल एनफिल्डाच्या सेल्स वा प्रॉफिटाचेर व्हडलोसो परिणाम जावचो ना म्हूण अदमास उक्तावन शेअराचे टार्गेट प्रायस वाडयला. शेअर सध्याच्या प्रेसापासून 23% वाडपाची शक्यताय जेफ्रीजान उक्तायल्या. आयच्या टॉप गेनर्सात आयशरा फाटल्यान बजाज ऑटो कंपनीचो शेअर पॉझिटिव्ह ट्रेड जालो. बजाज ऑटोन आपले बजाज पल्सर N150 मॉडेल 1,18,000 रेटीन लॉन्च केले. इंडियन ऑयल हे सरकारी कंपनीन भारताची सगळ्यात पहिली ग्रीन हायड्रोजनार चलपी बस लॉन्च केल्या. फॉसिल फ्युलाचेर डिपेंडन्स कमी करपाक ग्रीन हायड्रोजनाची मोठी भूमिका आसतली म्हूण ह्या लॉन्चच्या वेळार ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंग पुरी उलयलो. आयच्या सेशनात ऑटो सेक्टरांतल्यान मारुती आणि अशोक लेलँड सोडल्यार हेर कंपन्यांचे शेअर पॉझिटिव्ह क्लोज जाले. बँक निफ्टी आयज नेगेटिव्ह क्लोज. प्रायव्हेट बँक लीडर HDFC बँक आणि सगळ्यात मोठी सरकारी बँक SBI फ्लॅट क्लोज जाल्यार हेर बँक शेअर नेगेटिव्ह ट्रेड जाले. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.